सगळे भावांनो आणि बहिणींनो आणि प्रत्येक रीतीनं बहुमुगाळ भुरग्यानो आमचो जेजू ख्रिस्त खरोच ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसा. फकत क्रिस्तांव धर्मांत आमच्या समर्थेंत मात्र एका मनशाक आपल्या देवाक रूप पळयत तें भाग फकत आमकां फोव जाला. दळबारांचो सर्वेस्पर पवित्र 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 देव ह्या ल्हानशा उंड्यांत बहु पवित्र ह्या उंड्यांत हांगासर खरोच हजर आसा. एक घडीभर दोळे आमी धांपया. हो दीस ही घडी हें भाग्यवंत वर करूंक हांगा आमकां फोव केल्या खातीर ताका आमी अर्घां दिवया. बरें जिवीत आमकां दिल्ल्या खातीर ताका अर्घां दिवया. सगळीं आमी उबे रावया. समेस्त उबे रावया. ल्हाना भुरगीं व्हडा मलगडीं सगळीं आमी उबे रावया. आमचें मस्तक बागोवया. साष्टांग प्रणाम अर्पिया ह्या पवित्र साक्रामेंता खालासच्या आमच्या सोम्याक त्रिंदादीच्या दुसऱ्या जणाक पवित्र 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 देवाक. आणि सांगात आमी गावया. ये देवा बापा तू सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता आराधना वंदन
Krista. Ye Jesu Krista, tu sergincha serpodantu ka naman karta आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता ये पवित्रत्म्या तू सर्गिंचा सर्पोडंतु का नमन करता आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. त्रिएक देवा, ये त्रिएक देवा तू सर्गिंचा सर्पोडंतु का नमन करता आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आमचे हात आम्ही उभारया. अर्गा स्तुतीचो संकेत जावन आसा, समर्पणाचो संकेत जावन आसा. सगळीं आमी आमचो हात उभारया. अर्गा तुका सम्या जेजो, होगळाप तुका सम्या जेजो, महिमा तुका सम्या जेजो, वंदन तुका सम्या जेजो, स्तुती तुका सम्या जेजो, वैभव तुजो सम्या जेजो, महिमा तुका सम्या जेजो, आराधन तुका सम्या जेजो, सरपडता तुज्या मुखार सम्या जेजो, नमन तुका सम्या जेजो, प्रणाम तुका सम्या जेजो, नमस्कार तुका सम्या जेजो. येसुवे स्तोत्रा, येसुवे वंदने, येसुवे आराधने, येसुवे महिमे, येसुवे स्तोत्रा, येसुवे वंदने, येसुवे आराधने, येसुवे आराधने. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. दयाकन बसात मगाच्यानो. आज आमी विशेष रितीन आमच्या भुरगे बाळां खातीर आमी मागता. भुरगीं ल्हान जावं व्हड जावं त्या वैभवपैक भुरगींच पवित्र सभेकी भुरगींच आनी एका रितीन आमी समेस्त देवाचीं भुरगीं जावन आसा. आमी कितलीं व्हड जावं दी, कितलीं ल्हान जावं दी, समेस्त आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा. त्या देखून आज विशेष रितीन आमच्या भुरग्यां खातीर मागता आसतना आमच्या काळजा मनान ती भुरग्यां थंय आसलो तो भावार्थ, संपूर्ण विश्वास आपल्या वडिलांचेर आसा. तोच विश्वास आमा समेस्तांनी वडिलांनी मालगड्यांनी समेत आमच्या देवाचेर दवरूंक आनी आमकां पळयत आसतना आमची भुरगीं शिकतात. ह्या दिशेन आमची प्रार्थना आमी देवाच्या पांयां दवरया. देखून मुखलीं 45 निमिषां जावंक पुरो, एक वर जावंक पुरो, विशेष रितीन आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. आनी ह्या वक्ता हांव मुखार आपयतां सर भुरग्यांक. सर भुरगीं मुखार तुमी येया, हांगासर मुखार येवन तुमी बसात. सगळीं भुरगीं ल्हानां व्हडां तरणाटीं आसल्यार सगळीं येयात, मुखार येवन बसात. ल्हानां भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, ताका आडय नाका म्हणटा आमच्यो सुमी. सुमयाच्या यत्त उल्याक हांगा व्हडां कोण आसल्यार तांकां बसोवंक कुमोग करात. सगळीं हांगा बसात, प्रिंक लायनीर बसात. तुमी तुमच्या जेजू लागीं, आमच्या सुम्या लागीं आयल्यात. थंयच बसा, बसा थंयच. मदें जागोन आसल्यार थंयसर अशें
नीट थंयसर बसा. मोगाचे न्हू जेजू क्रिस्त प्रसंग शर्मावून दिता आसतना भुरगीं धांवाधांवी येतात. तीं आश येतात सोम्याक पळोवंक. तीं आश येतात जेजू लागीं आपल्या उस्क्यार बसूंक, जेजू लागशरेन दिंबयेर पडोवंक तीं आश येतात. आनी त्या देखून सोमी जेजू क्रिस्त सांगता तांकां आडयनाकांत म्हण सांगता. त्या देखून हांवें सांगलें भुरग्यांनो तुमी मुखार येयात म्हणून. तुमची सगळ्यांची दिश्ट ह्या तुमच्या जेजूचेर दवरात. म्हाका पळोवचें नाका, आल्तारीक पळोवचें नाका, फाटल्यान कुर्साक पळोवचें नाका. जेजूच आसा हांगासर, जेजू निज्ज आसा हें तुमी पातयेवंक आसा. फादर तें ब्रेड मात्र गी, उंडो मात्र गी न्हय. जितलो जेजू जिवंत आसलो 2000 वर्सां आदीं तितलोच जेजू पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू हांगासर आसा, ह्या उंड्यांत आसा. पातयेया आनी जेजू लागीं उलया. हांगा ह्या पुणशेतांत हांगासर आमी सगळीं एकठांय जाल्या. हांव एक सत संगत सांगता, तुमी मागलें मागणें आमी मागच्या वडिल्यांनी मागच्या मागण्याच्यान की चड पॉवरफूल, चड बळवंत म्हूण सांगता. कित्याक तुमी नितळ काळजान मागतात, खऱ्या भावार्थान मागतात. आमी आमची तकली यूज करता, वडां मालगडी थोड्या फावटी तुमी तुमच्या काळजांत तुमी मागतात आनी जेजू क्रिस्त खंडीत आयकता. ह्या भावार्थान सोम्याचेर दिश्ट कंसया. सोम्याक थोडो वेळ आमी पळोवन रावया. सोमी म्हाका पळोवन दी, हांव सोम्याक पळयतां. आमी समेसांची दिश्ट बंद दवरची नाका, उंड्याचेर कंसून दवरया. जेजू मेळोवंक आयला, तो आमकां आपोवन आसा, ल्हाना भुरग्यांक आपोवन आसा, आमी समेसांक आपोवन आसा. सगळें क्रिस्ती जिवीतच सोम्याच्या पांयांतळी रावून जियोवचें, ताचे तावन सकत जोडची, ताचेंच आयकुचें आनी जें कितें तो आशेता तेंच करचें. हेंच जावन आसा सादें सोंपें क्रिस्ती जिवीत, भाग्यवंतपणाचें जिवीत, पवित्र जिवीत. मोगाळ भुरग्यांनो, थोड्याच दिसांनी तुमी तुमच्या इस्कॉलाक वेतात, कॉलेजीक वेतात जावंक बरो. थोड्याच दिसांनी तुमचे लिसांव, तुमचे होमवर्क, तुमचे क्लासीस आराम जातात. येदोळूच पेंतेकोस्त आमी संभ्रमलो. आमी समेस्तांक पवित्र स्नान मेळ्ळां. पवित्र आत्म्याची देणी आमकां लभला प्रत्येक रितीन. जाणवाय, बूद, समजणी, गिन्यान, विचार संगती गरजेचे तुमी जियेत आसतना. कशें जेजू मोग करून जियोंक जाय म्हणलेलें आमकां पवित्र आत्मो शिकोवन दिता. आमी सर्वांक जेजू आपोवन आसा. तिनच आमची बोगणां गुंतोवन जेजू आपयता म्हळें गीत आमी गावया. वडा ताळ्यान जेजू आपयता म्हाका तुका कोपान धाकल्या. जेजू आपयता दुकां आमची पुसता, दुकां आमची पुसता, दैरान आमकां भरता. दुकां आमची
जेजू लागी आसा खंयच्याय घडये उलोवंक दिल्यार तक्षण जेजू लागी आसा जेजू आपयता जेजू या तुझ्या भुरग्यांक तूं आपय तुझ्या गोपान तांकां तूं दवर तांकां केदींच तूं पयस करूंक दिनाका तुझ्या मोगाक लब्धून जिवंक तुझ्या आशिर्वादांनी तेणी भरूंक तांकां तूं लागीं आपय तुझ्या बगल्यान तांकां दवर खुर्साची सवळी आमच्या भुरग्यांचेर फुटोवन दी हर एका दिसा कष्टान सांपडातना नष्टानी अडचतना कष्टानी संपडातना कष्टानी अडचतना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका व्हडलो धरता निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता भुरग्यानो तुमचे दोनी हात तुमच्या हृदयाचेर काळी जाल्ल्या जाग्यार दवरात काळजाचेर दवरात दोळे तुमच्या दांपात एक घडीभर सगळीं आमची भुरगीं आमा समेस्तां वडां मालगडी हांगा आसात सगळीं आमी आमचो हात आमच्या हृदयाचेर काळी जाल्ल्या तेवशी दवरया दोळे आमचे दांपया एक घडीभर मौन रावया भुरग्यानो म्हज्या उपरांत तुमी म्हणात अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हाका बरें जिवीत दिल्ल्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू तुमची जाप अर्गां तुका सोम्या जेजू तासूं दी अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हाका बरें कुटाम दिल्ल्याक म्हाका मम्मी आनी डॅडी दिल्ल्याक म्हाका भाव आनी भयण दिल्ल्याक म्हाका सगळें बरेंच फावो केल्ल्याक रावोंक एक बरें घर दिल्ल्याक बरी टिचरां म्हाका दिल्ल्याक दोतोर शिकयतली शिक्षकी आमकां दिल्ल्याक बरी हेडमिस्ट्रेस प्रिंसिपलां आमकां दिल्ल्याक बरें इस्कॉल आमकां दिल्ल्याक बरें शिकाप आमकां दिल्ल्याक बरें वातावरण आमकां दिल्ल्याक बरी भलायकी आमकां दिल्ल्याक शिकोवंक बरी तकली आमकां दिल्ल्याक समजणी आमकां फावो केल्ल्याक मालगडी आमकां दिल्ल्याक वडां आमकां दिल्ल्याक पाद्राब सिस्टरां आमकां दिल्ल्याक इगर्ज माता आमकां दिल्ल्याक आमची फिरगज दिल्ल्याक सगळें बरेंच फावो केल्ल्याक हांगा जियोंक फावो केल्ल्याक हो दीस फावो केल्ल्याक ही घडी फावो केल्ल्याक तुवें म्हज्या मुखार आयिल्ल्याक म्हाका तुवें हांगा हाडल्ल्याक हें आराधन करूंक फावो केल्ल्याक अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू म्हज्या उपरांत म्हणा जेजू म्हाका तूं जाय जेजू म्हाका तूं जाय भुरग्यांनी व्हडल्या ताळ्यान सांगा जेजू म्हाका तूं जाय जेजू म्हाका तूं जाय
तूं मात्र पुरो, तूं मात्र म्हाका जाय. जेजू तुजो हांव मोग करता. जेजू तूं मात्र म्हाका जाय. म्हज्या काळजांत ये जेजू, म्हज्या घरांत ये जेजू. हांव शिकतना तूं लागीं राव जेजू. हांव उडतना पडतना तूं राव जेजू. म्हाका तूं जाय जेजू. म्हज्या मम्मी लागीं राव जेजू. म्हज्या डॅडी लागीं राव जेजू. म्हज्या आंटी अंकला सांगाता राव जेजू. म्हज्या मोदरनी सांगाता राव जेजू. म्हज्या आब व्हडली माय सांगाता राव जेजू. म्हज्या फ्रेंड्सां सांगाता राव जेजू. म्हज्या टिचरे सांगाता राव जेजू. जेजू जेजू ये जेजू. म्हज्या काळजांत ये जेजू. म्हज्या मनांत ये जेजू. जेजू जेजू आय लव यू. I love you. I love you Jesus. I love you Jesus. भुरग्यांना ओडा ताळ्यान म्हणा I love you Jesus. I love you Jesus. हांव तुजो मोग करता जेजू. हांव तुजो मोग करता जेजू. हांव तुजो मोग करता जेजू. हात सकला दवरात. दोळे उक्ते करात. जेजूक पळयात. पवित्र पुस्तकाची उतरां आमी आयकत आसतना आमी सगळीं उबे रावया. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरन मागचे खातीर लोकान ताका जेजू सरशी हाडली. सिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्टायलें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडय नाकांत, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांच सै. उपरांत तांचेर हात दवरन तो थंयचो फुडें गेलो. देवाचें उतर हें दयाकन बसात. कित्याक सर्गीचें राज तसलाचेंच सै. मोगाचें न्हू, जेजू क्रिस्तान ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, सर्गीचें राज तांचेंच म्हणूं ना. उडास दवरा. उतरां बारी जागृतकायेन वांजेलिस्तान थंयसर बरोवन घाल्यांत आनी तिनचो उतरां 2000 वर्सां उपरांत जाल्यार आमकां ती फोव जालांत. ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, सर्गीचें राज तांचेंच म्हणूंक ना, सर्गीचें राज तसल्यांचेंच म्हूण सांगलां. तांचेंच जालें जाल्यार आमी व्हड जाल्यार आमी आमकोंडाक वता, सर्ग राजाक वचनातले. हांव ल्हान जावनूच मराजें आसलें. ल्हान जावनूच मरण मेल्यार खंय म्हणी आमी सर्ग राज वता म्हणलो बाबार तामसो जातो. जर तर ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, सर्गीचें राज तांचें म्हणलेलें जाल्यार तसल्यांचें म्हण सांगलां. सबार तिनी आमी होचो वाचलो, आत्तां वाचलो वांजेली ही उतरां आमी नियाळ केल्यांत. आमी सांगता भुरगीं नेणटीं विधेयपणाची, त्या देखून भोवशा देव आमकां विधेय जावंक आपयता, आमकांय नेणटी जावंक आपयता. भुरगीं नितळ मनाची, नितळ काळजाची, त्या देखून देवी आमकां नितळ मनाची, नितळ काळजांची जावंक आपयता. वय हें सगळें सारकेंच. तसल्यांचेंच भुरग्यां बरी ल्हान जाया, खालतो जाया म्हणी आमकां जेजू क्रिस्तान सांगलां. वय हाजो अर्थ करेक्ट. आमी येदोळमणाचे सबार शर्मावानी रितीन आयकला. पूण आज विशेश रितीन एक संगत जी भुरगीं आमच्या सांगाता आमच्या कुटुंबांत जी येत आसतना तांचें वर्तन कशें आमचें थंय, तेंच वर्तन आमचें आसूंक जाय देवा थंय. जेन्ना जेजू क्रिस्त ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, सर्गीचें राज असल्यांचें तसल्यांचें म्हण सांगता आसतना एक संगत आमी आयच्या दिसांनी याळ करया. सबार संगती आसात पूण एक संगत पुरो. ल्हाना भुरग्यांक घरांत जावं इस्कॉलांत जावं खंय जाल्यार केन्नाय तांकां
दोग व्यक्ती तांच्या मतीन केन्नाय आसतात. दोग व्यक्ती, आवय आनी बापय. आवय आनी बापय हर एका वेळार तांच्या तकल्यांत आसतात, काळजांत आसतात. हर एका वेळार पडल्यार मम्मी, उठल्यार मम्मी डॅडी, दुखल्यार मम्मी डॅडी, फेल जाल्यार येदो म्हज्या मम्मी आनी डॅडी जोर करतात. घरा लेट येयल्यार डाडा म्हाका लगाडत काडता. पळया, हर एक पिडी तांची चिंता हर एक पिडी तांची चिंता तांची बोगणां मम्मी डॅडी कितें म्हणटात, मम्मी डॅडी खंय आसात. लबदोन जियोनचें, ती व्हड जावच्या म्हणसर, तरणाटपणाक पावच्या म्हणसर सगळें जिवीत मम्मी आनी डॅडीच. मम्मी डॅडी कोणें मारलें जाल्यार मम्मी म्हाका ताणें मारलें, डॅडी ताणें म्हाका येटलें. सगळें जाल्यार कितें जाल्यार मम्मी आनी डॅडी, बेन दिसल्यार मम्मी आनी डॅडी, भियोनचें मम्मी आनी डॅडीकच. रातीक न्हिदतना बेन दिसल्यार न्हिदोंक आशेवचें मम्मी लागीं न्हिदता डॅडी लागीं न्हिदतांच म्हणून. हुस्क्यार बसोंक आशेवचें मम्मी डॅडीच्या हुस्क्यारच बसोंक आशेवचें भुरग्यांनी. हर एका वेळार भुरगीं ह्या दोगा व्यक्तीक उलो मारतात, डॅडी आनी मम्मी, डॅडी आनी मम्मी. आज नियाळोच मोगाचो न्हू. हो तांचो भावार्थ ल्हानपणार आम्हा समेस्त येंच आसलें. माय बाब म्हणून तांणी उलो मारतले, आतां मम्मी डॅडी, मॉम डॅड म्हणून सांगतात. हो भावार्थ हें लबदोन जिवची रीत आमी तरणाटपणाक पावता आसतना मागीर व्हडां जाता आसतना खंयी सुकोन वेता. मोगाचें न्हू. हांव कित्याक सांगता गे म्हळ्यार आमी व्हड जाल्या उपरांतय आमी आमच्या आवय बापायक लबदोन जिवचें म्हण न्ही. तूं 20-25 वर्सांचो, 30 वर्सांचो चेडो, दादलो वा बायल, स्त्री वचून मम्मीच्या हुस्क्यार वचोंक बसोंक सांगता ना तर तकल्यान कितें उणें म्हण जालें. तशें न्ही, आमी आमच्या देवाक लबदोन जियेता ओंगी. सवाल तें मोगाचें न्हू. देदना जेजू क्रिस्तान थंयसर सांगलें असलांचें म्हूण सांगलें. त्या वेळार जशीं आमचीं भुरगीं लबदोन जियेतात, डिपेंडींग, सगळें समर्पण जियेतात. मम्मी डॅडी सांबाळतात, सगळें मम्मी डॅडी करतात, फीज मम्मी डॅडी बांदतात. कितें आयस्क्रीम जाल्यार मम्मी डॅडी, खंय भायर वचोंक जाल्यार मम्मी डॅडी, पिकनीक आसल्यार मम्मी डॅडी. पळय, सगळ्या रितीन मम्मी डॅडीक वापरतात. व्हड जाल्या उपरांत जेजूक, देवाक आमी कित्याक आमच्या सर्व राटावळींनी, सर्व संगतींनी, सर्व रितीन आमी निर्धार घेता आसतना, निचेव करता आसतना, सर आमच्या वावरांत, कामांत, उलोवण्यांत कित्याक आमी देवाक वापरना? कित्याक आमी देवाचेर लबदोन जियेना? कित्याक एक काम करता आसतना देव कितें म्हणटा काय, जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा काय, वाड्या जमते वेळार खंय म्हणजे झगडून पडटा आसतना सोम्याक कशें भोगलें काय, मिसाक येनातल्या वेळार पाद्राप कितें म्हणटा, शेजारांक कितें म्हणटात म्हणच्या बदलाक सोम्याक मेळोंक हांव वचोंक ना आनी सोम्याक कितली बेजार जाल्या काय. हर एका वेळार सोमी कितें चिंता. यंत क्रिस्ती जिवीत सिंपल जावंक सांगचें जाल्यार इतलेंच जिवीत सिंपल. जशें भुरग्यांनी मम्मी कितें म्हणटा, डॅडी कितें म्हणटा, तांची अभिप्राय तांकां इम्पॉर्टंट. संवसार कितेंय म्हणून मम्मी डॅडीन ती बरी भुरगीं म्हणल्यार भारीच खुशी तांकां. त्या देखून मोगाचें न्हू, आमी व्हड जाल्या उपरांत थोड्या फावटी आमचें जिवीत आमच्याच कुशेन, आमच्याच मर्जेन, आमच्याच प्रमाणे आमी जियोंक आसयता. देवाक खंयी थोड्या फावटी फकत आयताराक या असल्या नव्यानाक वा असल्या दिसाक मात्र सीमीत करता. देवा, तूं इगर्जेच्या सक्रिस्तींत वा ह्या साक्रामेंतांत वा ह्या ताबरनाकलांत वा आमच्या घरच्या आल्तारीर मात्र राव. हांव काम करच्या जाग्यार येनाका, बिझनेस पाड जावंक आसा, हांव उलयतना येनाका, हांव झगडतना येनाका. थोड्या फुडें अशें जाता, आमी तशें सांगिना पूण करून थोड्या फुडें दाखयता हांव. कित्याक मोगाचें न्हू, हर एका वेळार हें चिंता पासोंक जाय. तेन्ना हर एका वेळार, हर एका संगतींनी देवाक लबदोन जियेल्यार निमाणें आमी मेल्या उपरांतय जिवंत आसतना लबदोन जियेल्या खातीर मेल्या उपरांतय देव आमकां थंय काण घेता. कित्याक जिवंत आसतना, संवसारांत आसतनाय तुमी म्हज्या सांगातान जियेल्यात, सासणीक सुखांतय म्हज्या सांगाताच जिया. सर्गींचें राज असल्यांचें म्हज्या वयर कोण डिपेंड जावन, अवलंबीत जावन लबदोन जियेता ताका सर्गींचें राज फाव जाता. तंतू लबदोन जिवचें म्हळ्यार देवाचो मोग करचें आयलें, विधेय जावचें आयलें, खालतीमण जावचें सगळें आयलें. देव कितें म्हणटा तितलेंच. देव कितें म्हणटा. तुमी कशें आहात म्हणल्यार आमच्या कोंकणी भाशेंत आमी सांगता, देवाच्या दयेन आमी बरीं आसा म्हणटात.
तेच शब्द आमच्या हर एका संगतीन यूज करूंक जायना गी हर एका संगतीन यूज करूंक जायना गी आमी सांगतना सगळें देवा थावनूच म्हूण दाखोवन दिवंक जायना गी सगळें देवा मरिफातच देवा मुखांतरच म्हूण दाखोवन दिवंक जायना गी पळया मोगाचें न्हू त्या देखून हे मोठ्ठो नियाळ तुमच्या मुखार हांवें दवरूंक आशिल्लो भुरग्यां विशीं सांगचें जाल्यार सबार सांगत्यात नेणटेपण शुद्ध काळजाची नितळ मनाची हें सगळें पूण सगळें आमचें जिवीत देवाक आमी लबदून जियेवया तरणाटपण आयिल्ल्या उपरांत इल्लेशें सकत इल्लीशी तकली वाडल्या उपरांत खंयी आमी आमचीच मर्जी खुशी करूंक आमी सोदता चुकून पडता त्या देखून आमी वेंकट बंदागा आनी कश्ट बंदागा वेंकटरमणा म्हणचे आमी वैगिनी तशें जावंक नजो हर एका वेळार त्या देखून मोगाळ भुरग्यांनो तुमी आयका जेजू जाय गे तुमकां जेजू जाय गे घट्ट सांगा जेजू जाय गे तुमकां जेजू जाय मू सांजेर मागणें करतना मात्र पुरो गी जेजू मात्र पुरो गी मागणें मम्मी डॅडी सांगता म्हण करतात गे जेजू लगी उलोवंक म्हण करतात तुमी आमच्या बापा नमान मरिये तेर्स कितेंय मागणें जावं दी तुमच्या घरांत तुमचीच मागणी म्हणली आसात तोंडपाट तुमकां येतात पूण जेजू जाय म्हणल्या रितीन करा आसतावन जायत गे आमच्या बापा म्हणटाना 2000 years ago 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्तान शिकयता आसतना अब्बा बापा म्हणटा आसतना ताका बोगणां पळय ते अब्बा म्हणल्या शब्दाचो अर्थ फादर म्हूण जायना डॅडी म्हणून जाता डॅडी म्हणल्यार आमी कोणाक आपयता मोगान आपोवचें वैगिनी डॅडी म्हूण घेवन वैगिनी तुमी तुमच्या डॅडीक बापाय म्हूण आपयतात गे ये बापाय हांगा ये म्हूण सांगतात गे बापाय म्हणटाना तें ऑफिशियल टर्म जाता आमच्या डॉक्युमेंटार परत आसता बापायचें नांव कितें म्हूण डॉक्युमेंटार डॅडीचें नांव कितें म्हूण आसता की आसना वैगिनी डॅडी म्हणचे तो मोगाळ शब्द त्या मोगाक तुमकां आपयला उडास दवरा थोडीं भुरगीं ल्हान आसा तांकां समजना पूण थोडीं हांगासर 6th 7th 8th 9th 10th आसात तुमकां समजता त्या देखून एक मतीन दवरा आज तो तुमी मागणें करता आसतना जावं पुरो एकच एक आमच्या बापा सगळ्या दिसा तुमी एकच एक आमच्या बापा म्हणलें आमचें ते आमच्या बापा म्हणटा आसतना ताचो उगडास काडा एक पटी महिमा बापाक म्हणटा आसतना जेजू क्रिस्ताचो उडास काडा तितल्यानच पुरो तुमी तितलें मागल्यार आमी वडांनी सगळो एक तेर्स केला बरीच जालो तुमी तितलें मागल्यार कित्याक म्हळ्यार तुमचे थंय नितळ काळीज आसा नेणटेपण आसा त्या नेणटेपणार तुमी मागा मोगाच्या भुरग्यांनो आमी समेस्त उबे रावया सगळीं आमी उबी रावया भुरगीं व्हडां सगळीं आमी उबे रावया आमी सर्व आमची भुरगीं तशेंच आमी व्हडां सगळीं आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा तुजें बाळ सोम्या हांव तुजें बाळ सोम्या म्हणलेलें गीत आमी ह्या वक्ता गावया आनी आमी देवाचीं भुरगीं म्हणलेलीं पवित्र स्नाना मरिफात देवाचीं भुरगीं जाल्लेलीं हांव म्हणलेलीं आमी परत्यान वळखून घेवया तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या वाडदा खंय तूं वाडदा खंय सोम्या वाडदा खंय सोम्या दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाडदा खंय सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून
म्हाका तू राख म्हाका सोम्या तुझें बाळ परत तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या आमी सर व्हडा हांगासर आसांव ल्हान भुरगीं तुमी तुमचो हात तुमी जोडात सगळीं तुमचो हात जोडात तकली तुमची बागयात आमी सर व्हडा हांगासर आसांव आमचो उजवो हात आमच्या भुरग्यांचेर पातलोवन आमी दवरया सर आमी व्हडा हांगासर आसांव मालगडी हांगासर आसांव याजक सिस्टरां आमी हांगासर आसांव आमच्या भुरग्यांचेर आमचे हात उबारून दवरया जाकोब पात्रियार्कान आपल्या भुरग्यांचेर आशिर्वादां घालता आसतना वापरलेली 300 उतरां आमी आमच्या भुरग्यांचेर आमी मागया पवित्र सभेचो म्हणयारी हांव म्हजे हात उबारता आसतना आमच्या पवित्र सभेंत आसची मालगडी म्हणजे आमी व्हडा आमी आमच्या भुरग्यांचेर हात उबारन जाकोब पात्रियार्कान आपल्या भुरग्यांक आपल्या कुळयेक दिल्लो आशिर्वाद आमी आमच्या भुरग्यांचेर मागया व्हडा म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा म्हज्या पुर्वजांनी अब्राहमान आनी इसाकान ज्या देवाची सेवा केली तो ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हज्या जल्मातावन आज पर्यंत म्हजो गवळी जावन आसलो देव ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हाका वायटांतलो निवारलेलो देवदूत ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हजे आनी म्हज्या पुर्वजांचे अब्राहमाचे आनी इसाकाचे नांव तांचे वरवीं ह्या भुरग्यां वरवीं शाश्वत उरूं भुरगीं तांकां जल्म संतत तांची वाडो आमेन 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 तशेंच जावं आमेन 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 मगाचे न्हू आमी उबे रावले आसात आमच्या भुरग्यां खातीर विशेश रितीन आमी मागया पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या भुरग्यांचेर येवन दी आमची भुरगीं थोड्याच दिसांनी आपल्या इस्कॉलाक ती पाटी सरतात गिमशिले रजेचे दीस काबार जावन आयल्यात ह्या आमच्या भुरग्यांक हर एका रितीन आमचो सर्वेस्पोर देव सांबाळून घेवन मागया पवित्र आत्म्या ह्या आमच्या भुरग्यांचेर तूं देवून ये ह्या आमच्या भुरग्यांक तूं आपड जेजू क्रिस्ता ह्या आमच्या भुरग्यांक आपल्या गोपांत तूं सांबाळ पवित्र कुर्साच्या सावळेंत तांकां दवर काकोळत तांकां फावो कर सर्वेस्परा देवा सर संरक्षण तांकां फावो कर वायटा विघ्नांतले पिडे शिड्यांतले आमच्या भुरग्यांक तूं राख आमची भुरगीं भायर भितर वेता आसतना पडताना उडताना लिसांव आपलें करता आसतना घरांत इस्कॉलांत इगर्जेंत जियेत आसतना हर एका वेळार तांच्या काळजा मनांत तुज्या मोगाची गोडसाण ती साकून दी म्हूण मागता ह्या आमच्या भुरग्यांक हर एका वेळार तूं राख आनी सांबाळ पवित्र आत्म्याची देणी तांकां फावो जावन दी पवित्र आत्म्याची फळां तांकां फावो जावन दी गिन्यान बोध समजणी आमच्या भुरग्यांक फावो जावन दी अशें आपल्या काळजांत तांकां फावो जाल्लो भावार्थ पवित्र सभे मरिफात तांच्या कुटुंबा मरिफात मालगडे मरिफात तांकां धर्मार्थ मेळ्ळलो तो भावार्थ तांणी सांबाळूंक तांणी व्हड जावन येता आसतना त्याच भावार्थान तांणी बरोवन जियोंक मुखार तांणी एक कुटाम बांदूंक
तांकां तूं कृपेन आनी कृपेच्या शिवोरेन तांकां तूं भर सर देणी तांकां फोव कर तांकां तुजें संरक्षण फोव कर ही आमची भुरगीं आपलें शिकप शिकता आसतना तांच्या फुडाराक तें उपकाराक पडूं अभिवृद्धीचें समृद्धीचें जिवीत यशस्वीचें जिवीत तांचें जावं दी जें कितें तेणी शिकतात तांच्या मतीक मात्र न्ही तांच्या काळजांत तें रुमोवन दी जें कितें पवित्र सभेची शिकवण तेणी दोतोरेन शिकतात तें तांच्या जिविताक तांणी काण घेवन दी मेळलो तो भवार्थ तेणी होगडायन अशें तांकां तूं फावो कर हर एका दिसा तांणी तुका लबदोन जी अशें जशें तेणी ल्हानपणार आपल्या आवय बापूयक लबदोन जियेतात तशेंच ह्या आमच्या भुरग्यांक तुका लबदोन जी अशें सगळें तांचें जिवीत तुका समर्पिल्लें पवित्र स्नाना वेळार तांच्या आवय बापायनी वडिलांनी आल्तारीच्या थंयसर तोंडां दवरन आल्तारी मुखार दवरन थंयसर तांकां समर्पीत केल्लें हें म्हजें बाळ न्हय सोम्या हें म्हजें बाळ न्हय देवा हें तुजें बाळ हें बाळ तुजें हें भुरगें तुवें म्हाका देणें म्हणून दिलें हीं भुरगीं निसायकी एक देणी जावन आसात आस्त जावन आसात दायज ती आमची जावन आसात दिरवीं ती आमची जावन आसात तांकां बरें करून सांबाळूंक आमकां समेस्त तांकां वडिलांक तूं आमकांय जाणवाय समजणी गिन्यान बूद दी म्हण मागता आमची भुरगीं थोडीं आमची भुरगीं हांगासर येवंक नात त्या भुरग्यांचेरी तूं कृपेचो शिवर वत सबार आमची भुरगीं आज येवंक तांकां मन आसलें ती येवंक नात सबार वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक हांगासर येया म्हणलें मम्मी हांव येना डॅडी हांव येना म्हणलेली भुरगीं घरांत बसून आसात त्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सबार आमची भुरगीं ऑनलायनाचेर व्हिडिओ फायज जाता आसतना थंयसर पळयतात त्या आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल ही आमची भुरगीं तांच्या इस्कॉलाक वता आसतना तांच्या बोवारी तांची क्लासमेटां आसात विविध धर्माक समर्थीक समर्पिल्लीं दिल्ली आसलीं तीं आसात त्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल ह्या आमच्या भुरग्यांनी क्रिस्तांव भुरग्यांनी आपलें जिवीत जियेत आसतना त्या भुरग्यांक क्रिस्ताची वळख आमच्या ह्या भुरग्यांतून फावो जावं दी एक क्रिस्तांव कशें जियेता म्हणली आमची भुरगीं जियोन त्या इस्कॉलाच्या क्लासरुमांत ती दाखोवन दी इस्कॉलांत ती दाखोवन दी निरंतरी आमच्या भुरग्यांक तूं मागणें करूंक शिकय निरंतरी आमच्या भुरग्यांक बऱ्या वाटेर दवर सबार आमची भुरगीं ल्हानां व्हड तरणाटीं थोड्या पडी पाड वाटेक पडतात सांगलें कितेंच आयकनात हट ती करतात ह्या आमच्या भुरग्यांचेर विशेश रितीन तूं आशिर्वाद घाल पवित्र आत्म्याची तींच देणी तांकां तूं फावो केलें ती तांणी वापरूंक वडिलांक मान दिवन जियोंक तांकां तूं कृपेन बर पवित्र कर ह्या आमच्या भुरग्यांक एक बरें क्रिस्ती जिवीत तांणी मांडून हाडूंक तांकां तूं पवित्र कर भगवंतपणाची मेटां ती चलोवंक तांकां तूं फावो कर सबार सांत सांतिण्यो आसात तरणाटपणांत 10 वर्सांच्या प्रायर 12 वर्सांच्या प्रायर 15 वर्सांच्या प्रायर अंतरलेलीं आसात तीं सांत जावन आसात पवित्र सभेंत आयल्या वर्सांत सांत म्हण पासरलो कार्लो आकोतीस म्हणलो आसा ताणें एक बरें क्रिस्ती जिवीत जियेलें मोगाळ बापा तसलेंच पवित्रपणाचें जिवीत पवित्र सभेक आशेन जियोनचें जिवीत देवाक आशेन जियोनचें जिवीत म्हाका जेजू जायी हर एका वेळार जाय म्हणून आशेन जियोनचें जिवीत ह्या आमच्या भुरग्यांचें जावं दी म्हण मागता ह्या आमच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सरेस्परा देवा ह्या भुरग्यांक रचलो देव तूं ह्या भुरग्यांक सदांच राख सांबाळ आनी पोस तुजो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक सडवून दिवंक आयिल्लो ह्या आमच्या भुरग्यांक आपल्या गोपांत आपल्या काकुळतीन आपल्या मोगांत हारोवन धर आनी तांणी बसयल्लो पवित्र आत्मो पेंतकोस्ता दिसा जसो आपोस्तलांचेर आनी मरियमायेचेर देवलो तस पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां घेवन ह्या आमच्या भुरग्यांचेर देवून दी म्हण मागता हांव अशें पवित्र त्रिंदाद देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालून दी पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया येवकार पवित्र आत्म्या तुझे सगळे नाम कांबर राव तू आमचे सवे येवकार पवित्र
지비띠우체 우다 상탄발치서 부스본다라니 부띠나 서글렌 뚱서더 뚱치비띠우체 우다 walczycy Uzmondarani buddena Săglentun sădă Ale, aleluia Aleluia Ale, aleluia Ale, aleluia Ale, aleluia Aleluia समस्त मेदी मी मोडया पवित्र सक्रमेंचो आशीर्वाद घेवन आमकां आमी तयार करया भुरग्यांनो पवित्र सक्रमेंत वयर उबारता आसतना कितें सगळें तुमकां जाय तुमच्या मम्मी डॅडी खातीर तुमच्या इस्कॉला खातीर तुमच्या टिचरां खातीर तुमच्या वैयक्तीक जिणये खातीर कितें सगळें गरज आसा मागात तोच जेजू क्रिस्त तुमकां फोव करता वडिलांनो विशेष रितीन सक्रमेंत वयर उबारता आसतना तुमच्या भुरग्यांचो तुमच्या नातरांचो हांगा आसतल्यांचो हांगा नातल्यांचो परगांवांत आसतल्यांचो ऑनलायनार पळयता आसतना समेस्त भुरग्यांचो तुमी उडास काडा येद्या वडा सक्रमेंता Sacramenta Sășteană-mă căruia Pulviliatea rupa bodla Novioriti adaria Sădvolvecea Sădveșvea Baba Tace Oldivia Să-șem Baba Să-șem Uta Ulasani Sutiza Podvi măima Să-sna Să-sna E casarea Păsita Tuta Dogai Ceasirita Sama Sabina Varna प्रार्थुयाम ये देवा विचित्र सक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तुजी येतानी रास करताय ससनाच्या ससना Amen. तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोच्या कामकां सांबलिदा
घेवच्याक तुजें दैवीक करदा सर्गी मनांत आमकां तूं बसाय हुंड्या वायनांत तुका सून दिताय जिविताक आनंद दोस करताय तुचे थंय आमकां एकवटायताय तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्याक आमकां संबलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदनिया घेवच्याक तुजें दैवीक करदा हे मिसाचे बलिदान भेटोवच्याक आमच्या मदें आसात प्रधान याजक जावन मनात एक बाप मेलरॉय डिसिल्वा कापुचीन फ्राद आनी तशेंच तांच्या बगलेन आसात मनात एक बाप क्लेमेंट कुटेना तांकां आनी आमच्या फिरगस सहायक वेगार मनात एक बाप विजय मोंतेरो तांकां सोमेसा तर्फेन म्हज्या तर्फेन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना बरो येवकार मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मगाचनो एका मनाची एका काळाची जावन हांगासर आमी हे अर्गां बलिदान भेटोवंक आनी विशेष रितीन आमच्या भुरग्यां खातीर मागोवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या आमी आमचें जिवीत जियेत आसतना जर तर सोम्यान सांगल्या उतरा प्रमाणे सर्गेंचें राज तसलांचें सई म्हणजे देवाचेर अवलंबीत जायनासतना लब्धोन जियेनासतना स्वंत खुशी करन स्वंत मर्जी करन जर तर सुखी आदारला जाल्यार हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्या आदीं तें मेळेंपण तें खत आमच्या तोंडून काडया नितळ मनान नितळ काळजान हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया खरी दूख आमच्या काळजांत बघून एकवटी म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच आमकां मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुत सोमिया काकुत प्रेसा काकुत प्रेसा काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावर्त्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरोवंक आनी देखीन सलोवंक बागेवंत जो बोल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फोव कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना आमेन सांत पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप भावा भयणीनो
वस्तूचो शेवट लागीं पावला देखून गडबड नाकात. शांत रावूंक प्रयत्न करा. तवळ मागणे करूंक तुमकां साद जाताले. सक्ता प्रास चड तुमचेच मदें एकामेकाक कळनातलो मोग आसूं. मोगा वरवीं जायतीं पथकां बोगसातात. एकामेका उपकार नासतना सत्कार दिया. देवाच्या विविध देण्याचे आडळतेदार तुम्ही जाल्ले बरी. हरेक लोक आपणाक मेळ्ळा ते देणे एकामेकाचे सेवेक उपायक करूं. जो कोण प्रसंग करता तो देवाचे उतर कशे परगट करूं. जो कोण सेवा करता तो देवाचे सक्तेन ती करूं. अशे सर्वान जेजू क्रिस्ता मरिफात देवाक मान जावं. ताका जावं महिमा आनी राजवटकी ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगाच्यानो तुमकां व्हरून पळोवचे खातीर तुमचे वयर आतां आयला ती उज्या परिक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात. हांतू विशेष कांय तुमकां घडटा म्हूण तुमी चिंतचे नाका. क्रिस्ताच्या कश्टांनी आमी वांटिली जाल्यान देखून तुमी उल्हास पावा जाय. ताची महिमा प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमी आनीकय चड संतोष भोगून दादोशी जातल्यान. देवाचे उतर. देवाचे उतर. प्रितुमेची मुनसुबी करच्या सोमी येता. प्रितुमेची मुनसुबी करच्या सोमी येता. सर्वेस्पोर एकलोसो राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणें तीर केल्या ती बिलकुल आलची ना. सरपरजांची न्याय नीती काल तो जडती करतलो. प्रितुमेची मुनसुबी करच्या सोमी येता. सर्ग सगळो आनंद उल्हासो अक्को संसार. वरचो दर्यो सागर आनी तांतले सर. फळ पिका सवें उल्हासो भुंय बाटा. संतोषान हलोंदलो रुखा झाडांनी भरलेली रानां वनां. प्रितुमेची मुनसुबी करच्या सोमी येता. सगळी सृष्टी उल्हासो येता त्या सर्वेस्परा. वय येता तो प्रितमेची मुनसुबी करच्या. सगळ्या संसाराची सतान सोमेशच्या नंगाची नितीन तो जडती करतलो. प्रितुमेची मुनसुबी करच्या सोमी येता. प्रितुमेची मुनसुबी करच्या सोमी येता. तसलें फळ दिवच्या हांवें तुमकां नेमल्या. हालेलुया हालेलुया
spor तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशुम्या जेजू जेरुसलेमा भितर सरतस देवाळाक गेलो थंयसर वस्तू भोवून पळोवचे भितर काळोख जावन आयिल्ले निमती तो आपल्या 12 शिसां सांगाता बेतेनियाक भायर सरन गेलो दुसऱ्या दिसा बेतानिया थावन फाटीं येताना जेजूक भूक लागली आनी वाटे देगेर चिक्के पयसर पाळिल्लो अंजुराचो एक रूख पळोवन ताचेर कांय मेळत गाय म्हूण तो सोदूंक गेलो पूण मुळांत येतच ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका मेळ्ळें ना तो अंजूर जावचो वेळ न्हय आसलो तो त्या रुखाक म्हणालो ह्या फुडा कोणच मनीस केदींच तुजें फळ खावंक पावना जावं आनी ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिसांनी आयकलें ते जेरुसलेमाक पावतच जेजू देवळांत भितर सरलो आनी थंय विकतेल्यांक आनी घेतेल्यांक भायर धांवडावंक लागलो चिनवाराच्या मांड आनी पारवे विकतेल्यांचो बसका ताणें वमत्यो घाल्यो तितलेंच न्हय देवाळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो म्हजें घर समेस्त पर्जांक मागण्याचें घर म्हण आपयतलें अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा न्हय पूण तुमी तें केलां सोरांचें भुंयार हें आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो म्हणलें सोदनेर पडले पूण लोक सक्कड ताचे शिकवणेक आजाप पावतलो देखून ताका ते भियाले आनी सांज जातच तो आनी ताचे सीस शहरा भायर गेले सकाळीं ते आपले वाटेन वेता आसतना अंजुराचो रूख पाळ पर्यान सुकून गेल्लो तांणी देखलो तवळ आदल्या दिसा घडलेले संगतीचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी जेजू लागीं तो म्हणालो मेस्त्री पळय तुवें शिराप घाल्लो अंजुराचो रूख सुकून गेला जेजून जाप दिवन म्हळें देवाचेर भावार्थ दवरा खरेंच हांव तुमकां सांगता कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडतलें म्हूण सतमानीत जाल्यार तें ताणें सांगलेल्या बरीच जातलें देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कड मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमना आनी तें तुमकां मेळटलेंच ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांय पुणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया तवळ सर्गीचो बाप तुमची पातकां बक्षितलो देवाचे उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता मगाचे न्हू अंजुराचो रूख पाप ताणें कितें चूक केल्ली सम्यान शिराप घालो अंजुराचो रूख सुकोवन गेलो आनी थंयसर पवित्र पुस्तक सांगता अंजुरा दिवचो वेळ न्हय तो काळ न्हय तो सीजन न्हय अंजुरा दिवचो तरी पूण जेजूक थंयसर भूक लागल्या वेळार ताच्या पोंदा वचून पळयत आसतना ताका राग येता एकच एक फळ ना पूण राग येता आसतना तो शिराप घालता आनी सोम्यान शिराप घालचें म्हणून चिंतून पळया तें सांगलां बरीच जाता आनी एका दिसा नेक्स्ट डे थंयसर पेद्रू आनी सीसी पळयता ताळे अंजुराचो रूख काल तुवें शिराप घाल्लो सुकोवन गेला पाळाप मनाचेर पानां तावन पाळा मनाचेर सुकोवन गेला मगाचे विचित्र म्हण बघता कित्याक सोम्यान अशें केलें म्हूण पूण एक गुर्ता रुपी सांकेतीक रुपीन पळोवचें जाल्यार अंजुराचो रूख आमी एका रितीन त्या काळार आसल्या याजकांक शास्त्र्यांक फारिजेवांक साधुसेवांक आमी कनेक्ट करयेत मॅच करयेत वा तांकां सरी करयेत कित्याक म्हळ्यार अंजुराच्या रुखार मस्त पानां आसलीं पूण अंजुरां नातलीं आतां त्या काळार 2000 वर्सां आदीं थंयसर सिजना भायर म्हणजे तो काळ येवच्या पयलें त्या रुखाचेर थोडा पडी फळां जातलीं कळ येतले फुलां येतलीं वा अंक्रो फुटोन येतले पूण थंयसर कितेंच नातलें पूण पानां भरपूर आसलीं असो रूख पळयत आसतना कितलीं अंजुरां आसात गाय म्हणलें चिंता पेते आसलें पळयत आसतना त्या दिशेन सोमी थंयसर वेता
हांवें कित्याक अंजुराच्या रुखाक याजकांक त्या शास्त्र्यांक फारिजेवांक सदुसेवांक सरी करियत म्हणलें गे म्हळ्यार याजक आनी फारिजेवी तशेंच भायल्यान मस्त पानां आसल्या भशेन भायल्यान मस्त भाग्यवंत आसल्या भशेन सगळें सारकें आसा भशेन ते जियेतले भितरल्यान तांचो भावार्थ पोकोळ भितरल्यान कितेंच सेवोचो मनोभाव मोगाचो मनोभाव हें कितेंच नासलें संवसारान पळय जें म्हणल्यार रितीन तें जिवन आसलें आनी त्या दिशेन आमकां एक लिसांव दिवचे खातीर अशें थंयसर घडता आनी थंयसरच मोगाच्यान दुसरें घडीत घडचें आनी एका दिसा स्वामी जेजू क्रिस्त थंय देवाळाक वेता आसतना थंयसर वेपार करनासले विक्रीत घेतले हें सगळें करनासल्यांक धांवडयता स्वामी जेजू क्रिस्त कित्याक तांणी कितें सूख केलां एका रितीन देवाळ तेणी एका बिझनेसाक यूज केला बरी जालें ती सुकत पूण आनी एका रितीन तांणी विकचे संगती देवाळा भितर उपयोग जावचे तसलेत बोकरे शेळयो परवे पिलां आनी कितें तें बरा गरजेचेंत आतां पयस आसल्यार लोकांक कस जायनाय त्या देखून थंयसर देवाळांत थंयसर ते विकतले त्या देखून सोम्यान कित्याक तांकां धांवडयलें मोगाचें न्हू पयसल्या गांवांत थावन जुदेव बलिदानां भेटोवंक थंयसर देवाळाक येता आसतना तांणी तांचीच शेळी घेवन तांचीच पारव्याची पिलां आनी कितें मनजात काणगेन येता आसले पूण देवाळा भितर विकता आसतना थंयसर एक तनकी चलतली याजक वा आनी कोण नियुक्त केले व्यक्ती थंयसर दारा लागीं रावतले आनी ताणें हाडिल्ल्यो संगती ते तनकीकन पळयतले ह्यो पारव्याचें बील सारकें आसा गी ना गी हें बकऱ्याचें बील मेंढऱ्याचें शेळी समा आसा गी ना गी म्हूण सारकें चॅक करून पळयतले आनी जाय म्हणच थोड्या पटी सगळो बरको सारको आसल्यार पयशे करचे पासत याजक थंयसर वा ते नियुक्त केले व्यक्ती अळे ह्यो बकरो थंयसर आल्तारीर बली भेटोवंक जायना हो हांगात सोडा तुमी थंय वचून आनी एक बकरो काण घेया आनी एक शेळी काण घेया आनी एक पारव्याचें पील काण घेया हाजे पाकाटे समानांत हाजी पाकां पटोवनांत ताचो पांय मोडला हाका पुरासण जाला ताका घाई जाला त्या देखून देवा करपूंक जायना म्हणून देवान तशें कांय डिमांड करूं नासलें पूण ह्या जागांनी थंयसर करनासले आनी ह्या दिशेन चिंतून पळया दुबळो लोक पयसल्या गांवांत हांव थंयसर येता आसतना आशेवन येता सोम्याक देवाक म्हळ्यार जे अर्पण करीजे बलिदानां भेटयजे काणीको दिजे म्हणून तांणी मोगान कश्टान घामान पिळिल्ली ती काणीक हांगासर हाडटा आसतना थंयसर याजक म्हणटा हाडिल्ली काणीक सारकी ना कुसलां समाना पाड जाला वचून घेवन थंय खरीद घेया पयशांक खरीद घेया म्हणून ह्या याजकांचें आनी थंयसर विकतेल्यांचें बिझनेस चलतलें ह्या जाकांकी थंयसर एक पर्संटेज मेळटले आनी थंयसर तांकांय विकतेल्यांकी मेळटले हें पळोवन सोम्याक राग येता सोरांचें बुयार तुमी केलां थंयसर तनकी करतले ते याजकी सोर हांगासर विकतले तुमी सोर जालो त्या देखून तांकां धांवडयता मोगाचें न्हू त्या देखून तांकां धांवडयता निमाणें वांजेलांत आमी पळयता पेद्रू अंजुराचो रूख सुकोलो पळयता आसतना सांगता अळे तुवें शिराप घाल्लो रूख सुकोवन गेला तेन्ना जेजू सांगता भावार्थान तुमी कितेंय सांगल्यार कितेंय मागल्यार तुमकां मेळटलें जर तर भावार्थान ह्या पर्वताक हांगासावन उठ थंय वचून राव म्हूण सांगल्यार तो पर्वत आयकातलो म्हणली एक लिसांव स्वामी जेजू क्रिस्त दिता भावार्थ इम्पॉर्टंट म्हणजे भावार्थ म्हणल्यार सम्याचे नवी मागता आसतना संपूर्ण रितीन मेळटाच म्हणल्यार रितीन मागचें तें जाताच म्हणल्यार रितीन मागचें आजाप घडताच म्हणल्यार रितीन मागचें तें जावन आसा खरें भावार्थान बरयलें मागणें पेद्रूचें पत्र पयल्या वाचपांत थंयसर तुमी प्रसंग करतात गी देवाचें नवी करा जेजूचें नवी करा सेवा करतात गी जेजूचें नवी करा सगळें जेजूचें नवी करा तेंच हांवें वडोल आराधना वेळार तुमकां तेंच लिसोवन दिलें सगळें देवाक लबदोन करा देवाचें नवी करा आमच्या सर संगतींनी देव आसूं दी भावार्थान आमी जिवया नातल्यार आमचें जिवीत पोकोळ भितरल्यान भावार्थ कितेंच ना भायल्यान मस्त पाले मस्त पानां आसात मिसाक येता आराधना करता रेतीर करता मिसां दिता हें सगळीं पानां आसल्यार बरी पूण इतलें कर न्ही बोक्षणाचो स्पिरीट ना मोगाचो स्पिरीट ना सेवेचो स्पिरीट ना जाल्यार तो भावार्थ कित्याक पासत पोकोळ न्ही गी तो भायर संवसारांत दाखोवंक मात्र न्ही गी परक्यांक दुसऱ्यांक दाखोवंक मात्र ना न्हू क्रायस्ता म्हणून दाखोवंक मात्र न्ही गी तो खंयच्याक आमकां उपकाराक पडना त्या देखून तसलो भावार्थ आमचो जायशें आमी ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार मागया परपुंचाक तुका आडून आयल्या उंडो आनी वायन बाप्पा सर्गींच्या
आत्म्याक धाडून बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या किरकोळकाय मोडा ओपून दे ताव मोगा आमची ल्हान वोट कामां सफळ कर म्हूण मागता अल्पोंच्याक तुका आडून आयल्या उंडो आनी वायन बाप्पा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्र आत्म्याक धाडून बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र बाबा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर पदवेदारा आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यां खाल तुज्या मोगांत जिवन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांथई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत जोआंव पॉल दुसरा तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस पडतो सगानी संसार बोलला तुझ्या वय बाबा उंचरगी तुका जय उंचरगी तुका जय सर्वेस पराचे नावी बापा खरोच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वरावतले हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थसो घुट परगटुया. सोम्याचे तुझे मर आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अप्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका धन्यवादता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रथमेच्या विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगिवंत बापा पिठोपाल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या सखे वर्गा बराबर तेका प्रतिमुखांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव वारमरी देवाचे मेळ संगती भगिवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. देवाची भुरगीं आमी समेस्तां जावन आसा. इंच बोगणा आनी इंच भक्तीपण काण घेवन सोम्यान शिकयलेलें प्रार्थना परत एक फावटी आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुल्लेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांक घाल तुमचे सभे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया मोगाचे न्हू ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपिल्ली आमी समेस्त भागी. सोम्याक तूं म्हजे पितृचे म्हाका पावना पण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससान जिवित सांबाळ. आमी सगळीं बसया.
मोगाच्यानो जायतो लोक आसा भुरगीं आसात आतां क्रिस्त प्रसाद वांटचो वेळ साबार जाणां भायर आसात भायर आसल्यान थंयसर ह्या इगर्जेच्या मुखल्या दरवट्या लागीं थंयसर याजा कुमगार वांटतले उरले ते याजाक आमी हांगासर कुमगार वांटतल्या भक्तीन आनी शिस्तेन येवचें आनी क्रिस्त प्रसाद तुमी जेवचो ह्या कुशीन आसल्यांनी कुमगार काणयोन अशें येवचें हांगातान आयलें जाल्यार इल्लेशें घुसपट जाता जागो इल्लोसो उणो आसा देखून थंय जावन येवचें कुमगार काणयोन अशें पाटिवेचें ह्या कुशीन आसल्ल्यान
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवंत जुआंव पॉल दुसऱ्यान तुझी आणि तुझ्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर ससनीक संतोषाचो मुकुट ताका फोव केलो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या संगता ससनाचें सूख बगूंक आमकां फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचेर वडोवकार. वंदितां सर्वभक्तीं तुका क्रिस्ता सारक्या पोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिखर तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली चडवणेची महिमा शिकयली कुर्साचो गूढ जिविता तुझ्या दिली मागे वो जुवांव पाव दुसऱ्या वंदिता सर्वभक्तीं तुका क्रिस्ता सारक्या पोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिखर तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवंत जुआंव दुसऱ्याक तुवें आमकां सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सातावन दिल्ले बक्षाने ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमी दायकन बसया. भगवंत जुआंव दुसऱ्या मुखांत्र मागिल्ले स्वरूपकार मेळिल्ल्या पासून ताका आमी एक घडी बऱ्या मेहरगां दिवया. जायते उपकार भगवंत जुआंव दुसऱ्याच्या मजतीन आमकां मेळ्ळ्यात. ह्या पुनशताक आमी भेट दिले तो वळ नवेनाक येवन भक्तीन हांगासर मीस भेटोन सक्रामेंताचें आराधन कर नवेन करन आमी मागिल्ले ते उपकार सबार उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. ह्या सर्वां पासून आमी अर्गां दिवया. सबार जाणांनी बरपेनिशी तांचे अर्गां वले तांणी दोळस दिल्ले आसात. घराचें काम पंता फोव केल्ल्या पासून अर्गां दितात. बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासून पिडा गूण जाल्ल्या पासून कुटुंबांत समाधान लाभल्या पासून भगवंत जुआंव दुसऱ्याच्या मजतीन मागिल्ले स्वरूपकार मेळिल्ल्या पासून सर अडकळीतान सुडका लाभल्या पासून कुटुंबांतलीं जायतीं कार्यां बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून बरी सैरीक लाभल्या पासून भुरग्यांक बरें काम मेळिल्ल्या पासून भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळिल्ल्या पासून जानवाय मेळिल्ल्या पासून सबार जाणां उपकार आटयतात. तांचे बराबर आमी
सोम्याक आमी अर्गां दिवया भाग्यवन जुआंव पाल दुसऱ्याच्या मजतीन जायतें बरेंपण आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबा जिवितांत आमच्या भुरग्यांतय आमच्या युवा जनांतय काजारी जोड्यांतय कुटुंबांतल्या प्रायवंत आवय बापायंतय हर एकल्यातय जायतें बरेंपण गेलां आयच्या दिसा ह्या पुणथळाक येवन ताणें आमकां फावो केल्ल्या पासून आनी समार जाणां भुरग्यांक हांगासर आयच्या दिसा आपोवन हाडून भुरग्यां खातीर प्रत्येक मागणी करूंक आमकां अवकाश दिल्ल्या पासून भुरग्यांच्या देण्या पासून आनी ह्या शैक्षणीक वर्सा तांकां आनीक बरें जावं दी म्हूण मागूंक आमी हांगासर आयल्या सबार उपकार आमच्या भुरग्यांक केल्ले आसात तांच्या जिवितांत संतोश दिल्लो आसा समाधान दिल्लें आसा मागिल्ल्याच्या चड ताणें फावो केल्ले आसा आयच्या दिसा हांगासर लागीं तावन ह्या पयस तावन येवंक सर कितेंच अडकळी नासतना ताणें आमकां शाबीत रितीन फावयला ह्या सर्वां पासून आमी ताका अर्गां दिवया आमच्या मतीक समाधान दिलां कुटुंबाक संतोश दिला एकवट दिला आमी आमच्या भावा भयणी खातीर पिडेस्ता खातीर मागिल्ले सबार उपकार ताणें आमकां फावो केल्यात ह्या सर्वां पासून ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वाकणटाव तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 उबे रावया प्रार्थुया काकूळ भोव काकूळदारा बापा भाग्यवन जुआंव पाल दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी काकूळट आमी वर्णिता ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन भाग्यवन जुआंव पाल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या वचून देवा लागीं विनंती कर ये भाग्यवन जुआंव पाल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळें देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळे कसो आमचे भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमक कर तुजी भाग्यवन जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमचे दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत दयकन बसया आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो आतां आमी भाग्यवन जुआंव पाल दुसऱ्याच्या हातीन भेटोवन दिवया ताच्या मजतीन देव आमकां मागयल्ले फावो करून दी म्हणून आमी मागया साबार जाणांनी तांची तेसावां हांगासर बरपेनिशी दिल्ली आसात आमच्यो गरजो तसल्योच नमुन्याच्यो जाले जाल्यार ह्या गरजा सांगता आमच्योय गरजो आमची तेसावां आमच्या भुरग्यांची युवा जनांची कुटुंबांतल्या संद्यांची पिडेस्त भाव भयणीची गरजो ह्या गरजा समेत आमी भेटोवया कोर्टांत आसले केस ती इत्यार्थ जावन त्या केसी तावन सुटका लाभोवंक मागोवंक विनंती केल्या दोगां जाणांक बरें काम मेळोवंक ल्हान भुरग्याच्या मेंदवांतले शिरेचे समस्ये सारके जावंक भुरग्यांक इस्कोलाक वचून बरें करून शिकोवंक तेका भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक एका स्त्रियेचो राग उणो जावन कुटुंबांत समाधानीन जियोवंक दोगांक दुबयंत बरें काम मेळ्ळों एका दादल्याचें काम पयल्याचें परीस तें परत आसूंक
युकेंत मेळिल्लें काम बऱ्या रितीन करूंक करपा मागतात आनी थंयसर भुरग्यांची जतन करूंक फावो ते व्यक्ती लाभच्याक विनंती करतात. पुताचे डायेर या गूण जावंक अनिल आनी वेलरी ह्या जोड्या पासत कुटुंबाची मागतात. एकल्याचे गव्हर्मेंट एग्जामांत ताका बरे अंक मेळोवन पास जावंक आनी बरें काम मेळोवंक, तेगा जाणां शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, 3 कुटुंबांनी समाधान रास करूंक, एकल्याची कृशी बरी जावं, 2 जाणांनी काडिल्ले ते लोन फारीक करूंक तांकां तांक मेळोवंक, 2 जाणांनी नेगेटीव चिंतपातावन तांणी भायर येवंक तांकां सुटका लाभोवंक आनी रातीची बरी न्हीद पडोवंक, एकल्याचो घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, युएसचें काम बऱ्यान संपोवन उपरांत शाबितायन गांवाक पाटी येवंक, 2 जाणांनी दिल्ले पयशे तांकां पाटी मेळोवंक, 2 जाणांक तांच्या घरच्या ओनरांतान मेळच्या मानसीक वतडांतान सुटका लाभोवंक, पांयाच्या गांठीची दूख उणी जावं, एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक, बरी सैरीक लाभोवंक, 3 जाणांक पुरीशें बरें अंक मेळोवंक, एकल्याचे कॅन्सर पिडा गूण जावं, एकल्याची कामाची अवधी विस्तारूंक, स्टेफी फेर्नांडीसाची लिव्हर कॅन्सर गूण जावं, लॅन्सी फेर्नांडीसाची कातीची शिबा गूण जावं, मिलान म्हणल्यार चलयाक बरी भलायकी मेळोवंक, एंड्रिया म्हणल्यार चलयेक बरी भलायकी मेळोवंक, आनी साबार जाणांनी म्हजे लागीं वैयक्तीक रितीन तांणी मागोवंक सांगिल्लें आसा. तांचो हर एकल्याचो उगडास काण तांच्या गरजां पासत हांव मागतां. जानेट म्हणल्यार चलये येदोळूच कॅन्सर पिडेंतलें सुटका मेळ्ळ्या, बरी भलायकी मेळ्ळ्या आनी की संपूर्ण रितीन थंयसर कितें उणेपण आसल्यार तें संपूर्ण रितीन गूण जावं आनी तिच्या कुटुंबांत थंयसर शांती समाधान रास करूंक तिच्या पतीन अमल पियनतेन मेकळें जावन बरें जिवीत एक जबाबदारीचो बापय जावन पती जावन त्या कुटुंबांत ताणें सदांच जियोवच्याक आनी साबार जाणांनी म्हजे खातीर एक बरी सैरीक मेळोवंक आनी सांगतच तांच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी युवा जाणांनी बऱ्या वाटेन सोमकोंक तांची मोत उजाडावंक आनी एका चलयान एका भुरग्यान धावेची परिक्षा बरोवंक ताणें पाटी केल्लें. ती ताची आवय साबार फावटी रोडोन म्हजे अशी आयिल्ली आसा. ती हांगासर आसा. तिच्या गरजा पासत आमी मागया. हांगासर साबार भुरग्यांक येवंक आसा दिसल्या पूण तांची आवय बापाय सैरी देरी तुमी हांगासर आसा जावंक बरो तुमच्या भुरग्यां पासत मागा. जे आमी मागणी एकामेका खातीर आमी भेटयता ती मागणी देव खंडीत आयकता. आमी भावार्थान मागिल्लें तें हर एक आमकां आयकता. आयच्या सुवार्थेंत जेजून सांगिल्लें एका पर्वताक हांगातान वचून तूं आनी एका सशीन वच, एका रुखाक हांगातान हुमटून तूं आनी एका जाग्याक वच म्हूण सांगले उपरांत जें कितें आमी सांगता तें भावार्थान आमी फाटी येता आनी तशेंच जाता. आमकां आमचे भावार्थान केल्लें त्या मागण्याक तितली सगत आसा. मागल्लें आमकां मेळटा आनी ह्याच खातीर जेजू म्हणटा मागा तुमकां मेळटलें, बोड्या तुमकां उक्तें जातलें, सोदा तुमकां मेळटलें. जो कोण मागता तो घेता, सोदतेल्याक मेळटा, बोडयतल्याक उक्तें जाता. भावार्थान पातयेन आमी मागया. जेजूक असाध्य म्हणलें कितेंच ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. मनशाक तें असाध्य वय पूण देवाक सरसंगती साध्य. गाब्रियल दुतान बोडव्याक थंयसर मोरयेक सांगिल्लें देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. मनशाक असाध्य वय देवाक सर्व संगती साध्य. आमी मागल्लें आमच्या जिवितांत असाध्य म्हणलें जें कितें हें म्हज्या कुटुंबांत घडटा तें साबार फावटी आमी देवाक दुसरता. म्हज्याच कुटुंबांत कित्याक, म्हज्याच भुरग्यांक कित्याक पूण साबार फावटी ह्या कश्टा वेळारी देव आमचे सांगता आसा म्हणलें ताणें दाखयलां. आमच्या कुडीक गायज जालो जाल्यार दूख जालें जाल्यार आमकां भलायकी कितें म्हणलें आमी समजता. साबार फावटी आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट पिडा शिडे ती आमकां देवातान पयस करूंक न्हय आनी की चड कश्टोंक न्हय. बगार देवाची महिमा आमच्या जिवितांत, आमच्या पेल्याच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांच्या जिवितांत, पिडेस्त भाव भयणीच्या जिवितांत ते वळखूंक देव आमकां फावो करता. देखून
पिडेस्त भाव भयणी असली जाल्यार आमची भाव भयणी कुटुंबांतले प्रायवंत आवय बापाय आसा जाल्यार अंतरुणार असले आमच्या भाव भयणी हर एकल्याक आमच्या सोम्याक आमी भेटून दिवया सांग जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मजतीक आमी समर्पण दिवया आनी आमकां आमच्या भावा भयणी कुटुंबांतल्या भुरग्यांक किंवा जाणांक सगळ्यांक बरें कर म्हणून ज्या कोणा लागीं ज्या कोणाक मागोवंक विचारला आयच्या दिसा तुमी हांगासर नवे नाकेत आसतना आमचे खातीर मागा म्हणून जाबार जाणांनी सांगिल्लें आसा जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबांतली परगांवांत आसले साबार भाव भयणी आमचे खातीर मागा म्हज्या दुवे खातीर मागा पुता खातीर मागा म्हणून साबार जाणांनी आयच्या दिसा मिसां दिवनय म्हजे लागीं मागोवंक सांगिल्लें आसा तांच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर मागता तुमच्या गरजां खातीर तुमी मागा आनी जेरेमिया प्रवाद्यान अध्याय 17 वाक्य 14 सांगिल्लें ते देवाचे उतार आमी व्हडल्यान आमी म्हणया आमच्यो गरजो आमची मागणी भगेवन जुआंव दुसऱ्याच्या मजतीक आमी समर्पण दिता आसतना भावार्थान आनी फातयेन आमी मागया म्हाका बरो कर सर्वेस्परा व्हडल्यान म्हाका बरो कर सर्वेस्परा आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण लाभतलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता म्हाका बरो कर सर्वेस्परा आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता पिडेस्त भाव भयणीक बरें कर सर्वेस्परा तांचें तारण कर आनी तांकां तारण मेळटलें कित्याक आमी तुजी स्तुती करता पिडेस्त भाव भयणीक सर्वेस्परा तूं बरें कर आनी तांकां बरेंपण लाभतलें तांचें तारण कर आनी तांकां तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता आमच्या भुरग्यांक बरें कर सर्वेस्परा आनी तांकां बरेंपण लाभतलें तांचें तारण कर आनी तांकां तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता आमच्या भुरग्यांक बरें कर सर्वेस्परा आनी तांकां बरेंपण लाभतलें तांचें तारण कर सर्वेस्परा आनी तांकां तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता आमच्या युवा जनांक बरें कर सर्वेस्परा आनी तांकां बरेंपण लाभतलें तांचें तारण कर आनी तांकां तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता उबे रावया तूं आमकां पाव येवकारीचो आमकां कोरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माय आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानूंक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नाम पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तशी तूं संवसारान जावं नमान मुरये कुरपेन बरोल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू बगेन मुरी देवाचे माये आमा मोपयां खातीर विनंती कर आतां निमत्या मनूच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सोम्याच्या नावी आमचो आदार सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्व थरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवळायेन दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी
तुझो सेवक भाग्यवंत जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणये मुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुझ्या परजेन भोगूंक आनी भावार्थान जिवंक प्रेरण दिले ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा शिडा गुण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार आमचो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरतां तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हण मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो भगवंत जुवांव पाऊल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव भगवंत जुवांव पाऊल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोवन ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताच्या देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस ताच्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासनीक संतोष बगोवंक आमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसो दायकन बसया मोगाच्यानो आयच्या दिसा नोवेनाक आराधनाक मिसाच्या बलिदानाक व्हडा संख्येन हजर जाल्ल्या तुमचो समेस्तांचो आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक रितीन भुरग्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा इस्कल तो कांय थोड्यांक प्रारंभ जाला आनी जायत्या भुरग्यांक इस्कल परवा सोमारा दिसा ते प्रारंभ जाता हजर आसल्या सर भुरग्यां खातीर आमी मागलां आनी मुखल्या दिसांनी आमी मागतल्या तुमचें सगळें शैक्षणीक वर्स तें बरें जावं दी म्हणून आशेता कोणेच उठोवणेची गरज ना निमाणें हांगासर आमी तेलान मागता त्या नंतर तुमी शिस्तेन भक्तीन थंयसर जेवणाक वचचें आनी आयच्या दिसा हांगासर फेस्त मेस दिल्ल्यान आनी तशेंच आयल्या सर भक्तींक जेवण दिल्ल्यांक आमी मानाची वाती वितरण करतल्या प्रधान याजकांनी मानाची वात दिवच्याक उपकार मागता आयच्या दिसा हांगासर आयल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ले आसात ग्रेसी फेर्नांडीस मुंबय फेस्त मेस दिल्ले आसात ॲशली फेर्नांडीस मुंबय पिंटो फॅमिली नित्यादर वलेरियन आनी ब्रिसिला मिरांदा सान पावल वाडो वेरोनिका डिकॉस्टा वेलांकनी वाडो मनाच्या वाती वितरण केल्या या जाग बापान मनाच्या वाती स्वीकार केल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्या न्हू थोड्यो गरजेचे इशारे थोड्या दिसाक निरंतर हांगासर आयल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक स्पॉन्सर आसले मुखल्या दिसांनी तुमकां कोणाकी स्पॉन्सर रावोंक आयल्या सर भक्तिकांक जें कितें देवान आमकां दिलां तें वांटून घेतिल्ल्यात आमी सडीत रितीन आमी घेता मुखल्या दिसांनी हांगासर आयिल्ल्या यात्रेकांक जेवण दिवंक जावं तुमचे काजार असो जुबले या तुमचे बर्थडे आसात या कुटुंबां देवादीन जाल्ल्या खातीर 5 वर्सां 10 वर्सां या 25 वर्सांच्या उडासाक तुमच्या जेवण दिवंक मन आसा मीस दिल्ले तवळ तुमकां उक्तो अवकाश आसा मोगाच्या न्हू उपरांत जेवण थंयसर पयल्या एका कावंटरान आसलें आतां फाटल्या थोड्या दिसांत हांव हांगासर 2 कावंटरांनी थंयसर जेवण तुमकां दितात तुमी भक्तीन आनी शिस्तेन तुमी घेवचें आनी जेवणाकी बसोंक थंयसर थोडी फॅनां घालून आनी कदेलां दवरून तुमी बसोन बरें करून जेवचें म्हणून कांय इल्लीशी वेवस्था आमी करता ती बरें करून तुमी जेवा
फुडल्या दिसांनी कांय प्रायवंतांक इल्लेशें थोड्यांक बशी दवरून इल्लेशें ज्यो कश्टांची जाता ताची मांडावळ आमी करता मुखल्या दिसांनी. हांगासर जागो इल्लोसो उणो आसा पूण मुखल्या दिसांनी कांय थोडी मांडावळ आमी करता. पूण उडास दवरात तुमी थोडी प्लेटी कान घेवन हांगासर थंय हांगा बसतात थंयसर फाटल्यान कदेलांनी परत दवरतात. बरें खंयसर बसूंक जाता तुमी बसा, रुखामळान जाल्यार रुखामळान बसा. पूण हांगासर इगर्जेच्या भायल्यान तुमी बसतात पूण जेवण शिंपी नाकात. थोडे पटी कांय इल्लेशें पियोंक वर न्हू आनी कितें आसता तें उस्तें शीत थंय तुमी शिंपलें जाल्यार तें कश्टांचें जाता नितळ करून. कांय थोडे पटी परमोसान सुकल्यार पडल्यार ताची वेवस्था तुमीच करचें. थंयसर कान एक नितळाय करा. पुसूंक जावचें ना. कांय गज पडले जाल्यार आमचे लागीं कोणाय लागीं तें पुसूंक खंय आसा विचारलें जाल्यार आमी दिता जायत मो. थोडे पटी जेवण या कितें सार आनी कितें पडलो पूण कोणी तेणें तावन सोलोन गेली जाल्यार पडची साध्यता आसा. देखून ताका पुरो अवकाश तुमी दिनाकात. देखून जेवता आसतना आमी दोंपले जाल्ले प्लेटी दिना जायत मो. व्हडले प्लेटी दिता. सावकास बरें करून साबण सावकास बरें करून इल्लेशे गजाली मान कशी आसाय कसो आसाय म्हणून एकामेका उलोवन उस्त्रेता तितलें उलोवन जेविनाकात आसून पूण मोगान इल्लेशें उलोवन जेविल्लें तें तोंडाक जिबेक मात्र न्ही आमच्या कुडीक तें उपकारता जायत मो. आमची भलायकी बरी उरता. देखून बरें करून जेवा पूण इल्लेशी नितळाय सांबाळा. देखून कोणी दरवडचें नाका. जेवणाचेर आशिर्वाद मागिल्ल्या उपरांतच आमी तें जेवणाक वेचें. जून 28 तारीखेर आयतारा सांजेर 3 तावन 6 वरां पर्यंत हांगासर 3 घंटेचे एक विनवणेचें मागणें कशें करचें त्या विशयांत इल्लीशी तरबेती आसा. त्या नंतर आमी निरंतर हांगासर ह्या पुणशेतांत विनवणेचें मागणें आमी करता. साबार जाणांनी ते उपकार दिल्ले आसात त्या गरजां खातीर ह्या गरजां खातीर मागा म्हूण सांगले आसात. हर एकल्याचे उलें आमी हांगासर उल्लेख करून आमी सक्रामेंता मुखार मागचें आनी आमी मात्र न्ही वारड्याचे विनवणेचे पंगडाचे हांगासर आमकां सांगात दितले. व्हड संख्यान तुमी येवचें. 28 तारीखेर ताचें आमी प्रारंभ करता. त्या नंतर हांगासर पुणशेतांत निरंतर विनवणेचें मागणें तें आसतलें. ताची मांडावळ मुखल्या दिसांनी मुखल्या हप्त्यांत आमी तिळसितेल्या. साबार जाणांनी मागिल्ले उपकार तुमकां मेळोवनूच आसात आनी साक्ष दिवंक कोणाय की मन आसा जाल्यार तुमकां अवकाश आसा. आज एकली आमची भयण हांगासर तें डिवायन वर्ड त्या टिवींत थंयसर उरिल्ल्यांक प्रेरण जावन दी म्हणल्यार उद्देशान ती साक्ष दितात आनी जिजून केल्लें बरेंपण ती वळखून घेतात. तांकां मोगाचो येवकार आसा. आनी फुडल्या दिसांनी मुखल्या दिसांनी कोणायकी तुमकां साक्ष दिवंक मन आसा तुमकांय उक्तो अवकाश आसा. आयच्या दिसा हांगासर येवन अपुरबायन आराधन सोलनवन मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमचे खातीर मागिल्ल्या मानादीक बाप मेलरॉय डिसिल्वा कापुचीन फ्राद तेंची वस्ती बिजयंत थंयसर आसा. तरणाटो याजाक व्हड जावन 6 वर्सां जावनात 1 वर्स भोव अपुरबायन तांणी हांगासर सगळे मागण्याचे रिसोलन व्हेल्या. तांकां तुमचे समेस्त तर्फेन म्हजे तर्फेन हजर आसल्या सर ह्या जागाच्या तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाक सर्व बरें मागता. आनी तशेंच पयशेल्या मिसां गांवांत मिसांव काम करनाचे आनी आमच्याच विर्गजीचे मानादीक बाप क्लेमेंट कुटीना ते रजेर आयिल्ले आसात 10-15 दिसांची रजा. तांकां तुमचे समेस्त तर्फेन म्हजे तर्फेन तांकां सर बरें मागता देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमच्या फिरगजेन येदोळूच गणगणी थाळ्यान ते लोकां मोगाळ जाल्यात अपुरबायन ते मीस भेटयतात शर्माव सांगतात. मानादीक बाप विजय मोंतेरो तांकांय म्हजे ते ट्विन ब्रदर्स म्हणटात म्हजो भाव म्हणटात थोडीं जाणां आमी एकत्रेक दिसता खंय तो म्हज्याकी सुबीत आसा न्ही बरें करता बरो करून शर्माव सांगता म्हज्याकी बरें करता. देखून तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचें मिसांव काम बरें जावन हें म्हूण आशेता.
जर असलें समेस्तां परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा गायन केल्या गायन मंडळी आनी हप्त्या मदें थोडे पटी फुलां मांडून दवरूंक आनी विविध रितीची सेवा तुमी हांगासर दिवन आसात तुमच्या संदर्भा प्रमाणे येवन हांगासर तुमच्या गरजा खातीर खाली नोवेनाच्या दिसांनी मात्र न्ही तवळ तवळ सकाळीचे सांजेचे येवन तुमी मागणें कर तुमी वेतात ती बरी सवय ती करा आनी तुमकां उक्तो अवकाश आनी मुखल्या दिसांनी येदोळ सांगलेल्या प्रमाणे विनवणेच्या मागण्याक व्हड संख्यान तुमी आसाचोवचें हांगासर मात्र निरंतर आमी मागणें करीत जाय निरंतर कळनासतना आमी मागत जाय त्या विधवेन थंयसर निरंतर जेजूस अशें वचोन तें मागलें एका दनियास अशें वचोन मागलें आनी मागिल्लें तो दाक्षिणे पडोवन सयत ताणें कांय इल्लेशें दिलें तशें म्हणटा आसतना आमी कळनासतना निरंतर मागता आसतना मागिल्लें देव आमकां फावो करता म्हणलें तें आमी उडास दवरचें निरंतर आमी एकामेका खातीर मागचें आनी आतां आमी सेवकवेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागच्याक हांव विनंती करता मनादीक बाप क्लेमेंट सगळीं आमी उबे रावया सर्गींचे बापा तुमकां हांव दंड दिवन आसता ह्या जेवणांचेर आनी जेवण दिवयल्ल्यांचेर जेवण तयार केल्ल्यांचेर तुजें दराळ आशिर्वाद घाल ह्या दनपारां संवसारार सबार जाणांक जेवण ना पूण तांचेर तुजें दराळ आशिर्वाद घाल आनी तांकां जेवण दितल्या दातारांक धाड तशें तांचें बूक मुक्तोवन ते तुका अर्सून दित हें जेवण जेवच्यार लोकांचेर तुजें दराळ आशिर्वाद घाल हें जेवण सेवन सगळ्यांकी बरी भलायकी आसूं दी तुजी दराळ आशिर्वाद घाल ह्या जेवणाचेर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे वरवीं आमेन मोगाच्या न्हू आज आयल्या सगळ्यांक जेवणा वेळार आयस्क्रीम आसा पयले भुरग्यांक जेवणाक अवकाश दिवचो कांय दरवड करचें नाका एक एकल्यांक एक एकच आयस्क्रीम सांगलां जायत मो एक एकल्यांक एक एकच आयस्क्रीम कांय दरवडचें नाका सवकास बरें खंयचेवा पूण भुरग्यांक पयलो अवकाश दिया आनी आतां आमी चार कडेन सोग जण आमी आसाक तेलांत आमी मागता भक्तीन आनी शिस्तेन तुमी येवचें आनी तेलाची मागणी घेवची आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तूं वापर बायेचो कुटुंबाक तूं भद्रास्रो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्यांक तूं वापर बायेचो कुटुंबाक तूं भद्रास्रो सर्वांक सन्मान वाल्लो Gowri pobesa beso Krista dar vugdom mulo dillo Eucharista so mokshi kailo Bhaktum bhagye wam marieso Srish Gowri pobesa beso Krista dar vugdom mulo dillo Eucharista so mokshi kailo
tumba gebon Marieso Agebon zuba paudusro Santu आधुनिक काळांतलो तरणाट्याक तूं अपुर्बायेचो कुटुंबाक तूं भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्याक तूं अपुर्बायेचो कुटुंबाक तूं भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो क्रिस्ताचो पाटलाव करून प्रेरंतो बोक्साने जोडच्याक आमकां आदर्सो कुटुंबांनी एक व्हड जोडच्याक कारण तो दैवीक आकुलतेचो व्हड भक्त तूं क्रिस्ताचो पाटलाव करून प्रेरंतो बोक्साने जोडच्याक आमकां आदर्सो कुटुंबांनी एक व्हड सोडच्या कारण तूं दैवीक आकुलतेचो व्हड भक्त तूं आगेवोन जुवा पावदुसरो सांतू आधुनीक काळांतलो तरणाट्याक तूं अपुर्बायेचो कुटुंबाक तूं भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्याक तूं अपुर्बायेचो कुटुंबाक तूं भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो मुखार पुत्राचो ओंकार मोरया आशीर्वाद दीव आमकां मागे वंजुआम पावल दुसऱ्या मागे उनकुसाचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. म्हजें नांव प्रिसिला डिसोजा. हांव बचपे पिरगजीची सांज जुजे वाड्यांत म्हजी वस्ती. म्हज्या रायट सायडाच्या ब्रस्टांत एक ल्हानशें एक फोड उदेलें आनी क्रमेण तें 1.5 म्हयनो मुसोर एकदम व्हड जालें आनी एकदम व्हड जावन तें तामश्या रंगाक आयलें आनी म्हाका मस्त फोडाफोड आनी दूख आसली आनी हांवें मस्त तें फुटोवंक प्रयत्न केलें पूण तें फोड कितें तें फुटोवंकूच ना. उपरांत एप्रिलाच्या 17 तारखेर हांव जुआम पावल दुसऱ्याच्या पुणशेताक आराधनाक म्हणून हजर जाली आनी हांगासर भितर रिकताना म्हाका पयलें दिसलें आल्तारीर बरयल्लें बरोसो आमकां केदीस निराशी करिना आनी तो बरोसो म्हणजे थंय घट जालो आनी हांगासर त्या दीस प्रधान याजक जावन फ्रांसीस बाप आनी तशेंच सहा बेटोनींत मनादीक बाप एंड्रू हांगासर हजर आसले आनी आराधना वेळार बाप फ्रांसिसान सांगलें की तुमी कितें मागोवंक आयल्यात तुमचे इरादे हांगासर सक्रामेंता मुखार दवरा म्हूण आनी हांवें म्हजो हात म्हज्या हृदयाचेर दवरलो आनी बरोशान हांवें हांगासर इतलेंच मागलें की म्हजें तें फळ एक पुडच्याक फुटोवन दी कित्याक ती दूख म्हाका सोसूंक जायनासली. आनी 18 तारखेर सकाळीं म्हणजे 17 तारखेर हांवें हांगा येवन मागलें आनी 18 तारखेर सकाळीं उठ्ठाना 1.5 म्हयन्यांत हांव ट्राय करनासली म्हणजे तें फळ 18 तारखेर सकाळीं तें फुटलें पूण तें फुटलें पूण रागात बिलकूल रावना सुमार रगताचें वळ जालें आनी उपरांत आमी हांगासर लागसार आसल्या फादर मुल्लास हॉस्पिटलाक आयल्या आनी ताणें पळोवन म्हाका थंय कोडयाळ वचोंक म्हाका चीट बरोवन दिली. तक्षण आमी आमचो फॅमिली डॉक्टर रोहित पिंटोक फोन केलें आनी ताणें म्हाका SS हॉस्पिटलाक आपयलें आनी थंयसर ताणें पळोवन म्हळें हाका स्पेशलिस्ट सर्जन जायचे म्हणून तांणी डॉक्टर एलरॉयाक थंयसर आपयलें आनी तांणी पळोवन तो इतलेंत म्हणालो तुका एक आतां सर्जरी करूंक आसा पूण तितके सर्जरी व्हड जातली आनी गाय इल्लो व्हड आसतलो आनी तुका थोडे टेस्ट करूंक आसा म्हणालो आनी म्हाका थोडे टेस्ट बरोवन दिले आनी तो म्हणा लागलो तुवें कांय भिवची गरज ना तुवें भियेल्यार आमकां सर्जरी करूंक कश्ट जाता आनी ते टेस्ट केले आनी उपरांत म्हाका कॅज्युअलिटीक व्हरून म्हजी सर्जरी केली. पूण सर्जरी करतना तो म्हणलो तूं भियेनातल्यान म्हाका तुजी सर्जरी करूंक म्हाका मस्त सुलभ जालें आनी हांवें मतीन तितल्यांत आठवण आसलो बरोसो आमकां केदींच निराशी करना त्याच पातयेनीन ती सर्जरी जाता म्हणसर हांव थंयसर आसली. उपरांत सर्जरी जाता जाल्या उपरांत म्हाका 18 स्टिचेस पडले
आनी उपरांत ताणें एक मासाचो कुडको काडलो आनी आमकां दाखोवन म्हणा लागलो हें टेस्टाक धाडिचें आनी म्हाका परत बेन सुरू जालें आनी ताचो रिपोर्ट एक 10 दीस लागता म्हूण सांगलें आनी 10 दीस कशें काडचें गे म्हूण जालें पूण हांव तोळ सदांय हांगासर आयलीं आनी हांगासर हांव देवा मुखार रडून हांवें मागलें म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक पूण 20 आनी 4 तारखेर सकाळीं म्हजो रिपोर्ट आयलो आनी डॉक्टरांनी म्हाका धाडलें नथींग टू वरी तुजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला म्हळें त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगळाप तुका सोम्या जेजू वाकाणी तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू ओसान्ना तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया